शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी आपल्या पदाचो दिला राजीनामो। तांणी आपलो राजीनामो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां दिलो धाडून। फाटल्या 10 दिसांचो घटनाक्रम पळोवन आपल्याक दूख जालें। देशाचे तरणाटे देशाची खरी शक्त आसा अशें धर्मेंद्र प्रधान हांणी आपल्या राजीनाम्यांत म्हळां। नीट परीक्षेच्या संदर्भातल्या घडामोडींचेर केंद्र सरकारान घेतिल्ल्या भूमिकेक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलो येवकार। पेपर लीक प्रकरणात झिरो टॉलरन्साची भूमिका घेवपाची प्रधानमंत्र्यांनी केल्या स्पष्ट। सरकारान ह्या प्रकरणात दोशी आशिल्ल्यांचेर बेगोबेग कारवाय केल्या आनी परतून परीक्षा घेवपाचो घेतला निर्णय, मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें। आषाढी एकादशी निमतान पुराय महाराष्ट्र विठू नामाच्या गजरात जाला लीन। पंढरपुरात वारकरी व्हडा संख्येन जमल्यात। आषाढी एकादशी निमतान मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी आयज फांतोडेर पंढरपुरात घरकान्नी वांगडा विठ्ठल रखुमाईची केली महापुजा। गोंयभरांतली गीत श्री विठ्ठलाच्या देवळांनी आयज आषाढी एकादशी निमतान जाल्यो पुजा आनी कार्यावळी। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळे हांगाच्या श्री विठ्ठल रखुमाई देवळांत वचून गोंयकारांच्या शांती समृद्धी खातीर केली पुजा। मोर्जे हांगा लेगीत श्री मोरजाई मंदिरात आषाढी एकादशी निमतान दर वर्सा प्रमाण अंदू लेगीत 24 वरां अखंड हरिनाम सप्तक आनी भजन कार्यावळींक भक्तिमय वातावरणात जाली सुरवात। तुये हांगा दिव्यांग भुरग्यांच्या आत्मविश्वास विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी आषाढी एकादशी निमतान सांस्कृतिक कार्यावळी केल्यो सादर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळीत देश विदेशातल्या लोकांकडेन उक्तायतले आपले विचार। म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो आसा 136वो वांटो। आकाशवाणीच्या पुराय जाळ्या वरवीं कार्यावळ जातली प्रसारीत। गोवा बियॉन्ड बीचेस उपक्रमाखाला राज्यातल्या 11 देवळांची 3 दिसांची यात्रा एकादशा तीर्थयात्रा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खांडोळा महागणपती देवळांतल्यान केली सुरू। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार केदार नाईक आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार आशिल्ले हाजीर। गोयची वळख ही फकत दर्यादेगा पुरतीच न्हय जाल्यार हांगाची देवळां, परंपरा आनी अंतर्गत भागातल्या अणभवां खातीर वाडटा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळें। चिखल कालो महोत्सव 2026चे उक्तावण केल्या उपरांत मुखेलमंत्री उलयताले। पेडण्या कर्करोगाची तपासणी वाढोवपा खातीर मोबायल कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅनीचे जाले उक्तावण। पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार आनी हेर मानेस्तांच्या हाजेरेंत जाले उक्तावण। लोकांनी ह्या सुविधेचो लाव घेवचो आनी जिवीत सुधारचे, आमदार आर्लेकार हांणी केलें आवाहन। गोंय सरकाराच्या उदका संसाधन खात्यान केप्यां उबारिल्ल्या कुशावती पंप हाऊस प्रकल्पाचे उक्तावण उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार आनी पेयजल खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकी जाले। कुशावती न्हंयचेर 60 MLD क्षमतेच्या उदकाच्या पंपिंग स्टेशनाचे बांदकाम आनी हेर संबंधीत कामांवरवीं अखंडीत कच्च्या उदकाची पुरवण करपाक मेळटली।